तो तेरा कपड़ा तेरी बहन ने पहना, तेरा टी शर्ट तो क्या है? दोस्त लोग देखते हैं लोग ये बोलते हैं ना बहन का कपड़ा पहना। ए पुष्पा तू जला रही है, बाल मत जला देना तेरा। टेबलार बसून खाता। पूजवा मोरी गबा, पूजवा मोरी गबा। हे गाइज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग। कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात। सो आज जाऊन असा गणेश चतुर्थी आणि अजून आमची तयारी जांगना, माटोळी बी बांधली। आता भटजी घेवंक जाय, पूजा करपाक जाय, पण त्याच्या पयलीं पूजेक लागता ते सामान हाडपाक हांव वयता आता शॉपार। खूप कितें कितें जाय न्हू, दूध बी ते आदले दिसा काय हाडू शकना, त्या खातीर हांव आयज वयता। आनी अप्पा येल्लो कलर कुर्ता आनी काल म्हापसा घेतलेलो तो कसो दिसता तो कमेंट करून सांगात। ह्यो मातसो ऑल्टर करपाक जाय आसलो, सो आतां म्हाका टेलरा कडेन वचपाक टायम ना, त्या खातीर हांव कितें करता सांग, शॉपाचेरूच सूय आनी सूत घेता आनी हांवूच घरा कडेन ऑल्टर करता, म्हाका जे कडेन जाता तसो। सामकें न्हू, टेलरूय बंद आतां। दूध झाली गे तयारी? तुझी झाली, तू नांदून येईल म्हणजे तुझी तयारी झाली। आणि सूत आणि सुई दी हाडलो गणपती सुई आणि सूत दी। सो गायज आता हांव येयला बेल काडपाक। पळय ह्यो इम्पॉर्टंट सारको बेल, ह्यो आतां देवाक घालपाक जाय। सो गायज आयज न्हू पुजेची बी तयारी सगळी केल्लेली आसा, ही पळय। आणि आता हांव वेट करता भटजीचो। आता वाजल्या सारकी 11 आणि अजून तर आमचो भटजी येवंक ना। आता केन्ना येता तो पळोवया। आणि टाइमपासाक आयज म्हाज्या वांगडा आसा गगन। गगन सही से बतावा, तेरा टी शर्ट तेरे बहन ने पहन लिया तो तेरे को प्रॉब्लम क्या होता है वो बताओ, बताओ ना। उसने कोई पहना था कल यही टी शर्ट तेरे बहन ने पहना था। गगन तो तेरा टी शर्ट तेरी बहन ने पहना तो प्रॉब्लम क्या है? तो मेरा कपड़ा क्यों पहन रही है? वो अपना कपड़ा पहना ना। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि ये मेरा कपड़ा है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ ना, मैं भी भैया का कपड़ा पहनती हूँ, बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो तेरा कपड़ा तेरी बहन ने पहना, तेरा टी शर्ट तो क्या है? दोस्त लोग देखते हैं लोग ये बोलते हैं ना बहन का कपड़ा पहना। नहीं पहने कुछ भी बोले तो तेरे दोस्त ने देखा होगा, पता नहीं देख रहे होगा। तो तेरे को ऐसा कहेगा कि तू बहन का कपड़ा पहन के आया है। कितलं फनी पहिलात तुम्ही। आम्ही एकच म्हणता, जलने वाले जलते रहो, नहीं रे? और हम क्या करते रहेंगे रे? आगे बढ़ते रहे। हाँ सही है। देवो देवालय तो देवो दिवसदाशिवादिने नमः स्वहं भावेन पूजयेत। सुमुखश्चेकन्दश्च विकुलोकरणकालं भद्रश्च विकुलोकरणादिपः धूम्रकेतुकरणाध्यक्षो वाद्योगजानः द्वादशेतानि नामानि प्रेक्षणयादिपे विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशनिकेतसं शुक्लां भद्रं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वभूतरामाय पुनर्मनाय महागौरे एभ्यो वरवरद्रेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वदेवेभ्यो नमस्ते अस्तु गुरुभ्यो पुरुषाय देवाय उत्तरकान्ते तुङ्गाङ्गरङ्गस्तं चित्रस्पाटिपुटकारस्ते सम्भैष्टे मैषुभैः द्वारेष्टावर्तनगराजते शोभावाय मणिपैचित्रागरचित्रं कदवलैपोत्कास्ते स्वस्तिकैः मुक्ताजालं ब्रह्मशवैः उद्योग मध्ये व्यवहार मध्ये उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करून देऊन आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धी करून देऊन काहीतरी मनसोद्दिष्ट प्रार्थना सकल इष्टकामना सिद्धी करून देऊन
बरे कल्याण करून देऊन बरे करून दे म्हणून सांग सगळे असतात का इष्टार्थम. सो गायज फायनली आमची जी गणपतीची पूजा जाल्लेली आसा. आता हांव वयता फटाफट जेवण करपाक. आयज जेवणाक करूंक जाय 5 भाशेचे मोदक, शीत, दाळ आनी भाजी कसली बी. सो आतां फटाफट रांदता. पयलींच हांगासर वाजल्या 1, भटजी हांगासर 1 येयला. जस्ट इमॅजन. फटाफट रांदता हांव आनी मागीर देवाक नैवेद्य बी दाखोवंक जाय न्हू. सो फटाफट हें करता. बाद में शाम को हम लोग क्या करेंगे रे? पूजा करेंगे. ये है वो गगन की बहन. गगन कह रहा था ना मेरा कपड़ा पहनती है, वो ये है ये. समर्थासिया सेवका कृपा आहे असा सर्व मंडळी होणार. दयाशीला वणती लोकतीने उपेक्षु नका रामदासा माने. जय जय श्री गजानन महाराज की. सो गायज हे पळय आमचें आतां जेवण रेडी आहा. हे पळय रोस, शीत, पुरी पळय आतां सगळ्यांक वाडला हेंका. आनी ह्यो पळय टेबलार बसून खाता. ह्यो व्हडलो VIP. VVIP. सही पळय काय बरी सगळी लायनीन जेवपाक बसला. ह्यो शिवा, तो गगन आनी हे पळय चिंटू आनी हो तो पळय VIP. तेरे को जो कंफर्टेबल लगता है ना वो नहीं बता रहे. वो देख अंदर है. वो तो मैं आधा फोड़ता हूँ. ले ले. मेरा नहीं था. तू देखा था तेरे बाप पावरफुल है. तेरे कोई लाया मत तुम लोग को मारने का. मेरा ही हाथ जल गया. मेरा ही डोलू फोन मांगो. ये ले. जा रे पुष्पा. उधर भी फोड़. आजा दीदी. उधर मैं क्यों आऊँ? उधर फोड़. दीदी आओ ना वीडियो बनाने के लिए. कौन मेरे चले करेंगे? आओ देख कितना आ रहा. ए पुष्पा तू जला रही है, बाल मत जला देना तेरा. बाद में तू इधर आगे क्या छोड़ेगी, वो जल गया तो. टकली सब लोग बोलेंगे. मुझे टकली बोलेंगे. पुष्पा राज झुकेगा तो टकली गिर जाएगी. बीच लगाया है. अरे झगड़ा मत करो रे. हम लोग कल घूमने के लिए जाएंगे. बाद में हाँ बहुत डर जाने का है. अरे पुष्पा जला रही है रे, बहुत जोर से फटेगा. फट गया. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुमी? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि आयज तुमकां खबर आसा कितें आसा तें? गणेश चतुर्थी. आणि गणेश चतुर्थीक सगळे लोक बिजी गणपती पुजपाक. आयज सगळे जाण बिजी आसा. आयज कोण भायर दिसना. आणि कालचो आमचो व्हिडिओ कसो आसलो पळय तो कमेंट करून आमकां सांगा. आणि मेन म्हणटा ते तुमकां एक व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅसेज दिवपाक सोदता. फायर क्रॅकर्स, जे कोणी भुरगे फायर क्रॅकर्स खेळटात, बी केअरफूल, सेफली यूज करा, सेफली खेळा कितें करतात ते. आणि ते गंडेल बिंडेल आसता बॉम्ब बीम पळय, तेंचे कडल्यान मातशें आमच्या ल्हान भुरग्यां कडल्यान मातशें पयस दवरा. जाल्यार आयचे भुरगे म्हणटा पळय तांकां सुरसुरी आवडना, तांकां आतां बॉम्बूच आवडटा. आमी मारतात पळय फोक, पण कितें आहा हांव फुड्यान बसला ते भुरग्यां वांगडा सगळ्यांच्या. कित्याक बरें दिसना बाय चान्स चुकोन आंगार येयलो तेंच्या, कितें जालें सांगू येना न्हू. आयज काल टायम फेल जाल्यार सगळें फेल ना रे. शिवा आमचो रायडर. आनी एक गगन भाय आहा, आतां मराणे हाडूंक गेला. गगन भाई, अरे ये क्या कर रहा है? लग गया लग गया लग गया.
देखो कितना गरम हो गया। लग गया मरे। हाथ पे मत देके कर रहा है, हाथ में लगेगा। देखो कितना गरम है। पता है बिल्कुल तो मत देगा। ए पुष्पा जला रही है तो दूर ही रहने का। पुष्पा जला रही है तो दूर ही रहने का रे बाबा। तो दूसरा तो लाइटर है। पूजवा मोरी गवा पूजवा मोरी गवा पूजवा मोरी गवा। पूजवा बेवफा चकली बोल चकली। पूजा हो गई तकली। जय बा गगन भाई दिल जले आंखों पाय लाखो पाय काय काय कितें आपणाचे मोगाक म्हणटा तो मोगान कधी धोका दे दिया है। बोला ना। करके है ना। हाँ वो तन्नू है ना गाँव वाली, हाँ उसका जाके मेकअप करोगे तो बहुत काली हो गई। हाँ बहुत काली हुई है। उसको एक काम कर मरा सर्फ का पैकेट जानता है, सर्फ का पैकेट हाँ, जानता वो हूँ। घोल ले बर्तन में, उसमें भिगा के रख दिया। हाँ कौन है रे वो तेरी गर्लफ्रेंड? है? एक को- नहीं, 10 सेकंड। कौन? हाँ हाँ वही मैं बताने वाला था। चलो और एक सवाल तेरे को पूछ लेता हूँ। 5 आम है, हाँ, एक मैंने खाया, बचा कितना? 5 आम है। ओके, एक सिवा ने लिया, फिर से एक पूछता सिवा ने लिया। हूँ, फिर से पूछता हूँ। 5 आम है, उसमें से मैंने एक खा लिया, तो बचा कितना? 4, कैसे? एक आपने खाया। मैंने रात को 4 रखा था और मैंने दोपहर को 1 खा लिया, सुबह उठ के देखा तो चूहों ने सब 4 खा लिया, तो बचा कितना? कैसे? उसकी गुठली बची थी ना। गगन का पोपट बन गया। गगन क्या हुआ? गगन क्या हो गया? कहाँ जा रहा है गगन? आएगा आएगा। आज हो रहा है वो। कौन है ये? अरे आराम से आराम से गिर मत। ये है वे? जरा बोल रहे। गुटलिया का ये चढ़ गया। हाँ नशा सरा। हे जे पूजा गर्लफ्रेंड आहे का गावात नाही यो तेका फोन येता म्हणून तेणी अर्धी तकली थंयच उडयल्या. नहीं रे दिखी थी रे तेरे को पूजा? पसंद नहीं है। उसका नया गर्लफ्रेंड बनाया। ए शिवा मेरे को एक बात बता, जब इसको पूजा दिखी ना छत पे तो इसका रिएक्शन कैसे था? ऐसा कर रहा था, बुरा था। सूख दिया रे। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? गगन अभी उसका याद नहीं आता। हाँ 4 बार आगे करे। हाँ ऐसे झुकेगा नहीं इसका। मेरे को पसंद है। श्रीवल्ली। ऐसे हाँ बस इतना ही बेटे। हाँ तेरे को पसंद है शिवा? चल झालं आमचा इथलं होता एंटरटेन. पुष्पा के बारे में। वो अभी ऐसा करता है ना, पहले पार्ट नहीं झुकेगा नहीं साला, अभी क्या है बोल रहे। सो गाइज जे लोक जे जाणटे जावं भुरगे म्हाजी ही व्हिडियोज पळयता आनी तांकां दुयेंस आसा जावं कोणाचो एक्सिडंट जावन घरा पडलेले आसा आनी गणपतीक पांयां पडपाक वचोंक मेळना, तेंच्या खातीर हांव एक प्रेयर करूंक सोदता आनी तुमच्या खातीर कितें तरी मागोंक सोदता देवा कडेन. सो देवा, जे लोक म्हाजे व्हिडियोज पळयता आनी एक्सिडंट जावन घरा पडलेलो आसा, कोण शीक जाल्लेलो आसा, कोण जाणटे बाबडे शीक जाल्लेले आसा,
जाल्यार तांकां बरें कर. बेगीचे बेगीन तांकां 2 पांयाचेर उबें कर आनी तुज्या पांया कडेन हाड. इतलीच तुजे कडेन मागणी करता. म्हाका कांय ना जाल्यार जाता, पूण म्हाजे जे व्ह्युअर्स म्हाजे व्हिडियोज पळयता, ब्लेस देम वीथ अ लॉट ऑफ सक्सेस अँड हॅपिनस. हॅलो गायज, कशी आसात तुमी? आनी येस, गणेश फेस्टिवल चालू आसा सगल्यांगेर. सगळे बाबडे लोक हॅपी सारके उमेदीन सारके गणेश चतुर्थी साजरो करतात. आनी मेन म्हणटा ते पयलें आसतलें तुमी आयज आमच्या ब्लॉगान आमी फायर क्रॅकर्स यूज केल्यात ते, आनी सेफ्टी दवरलेली. हांव रावलेलो भुरग्यांच्या वांगडा, एकटो सोडूंक ना तांकां. मेन म्हणटा ते कोणीय फायर क्रॅकर्स बीन यूज करता जाल्यार मातशें सेफ्टी इम्पॉर्टंट, सेफ्टी धरा न्हू. आनी सेफ्टी धरिना जाल्यार तुमकां खबर आहा मागीर कितें जाता पळय तें, हात जळो आनी कितें जळो हे भानगडी चालूच आसता. आनी जे जाणटे लोक जे खाटीर आसा, जे मातशे धाकटे भाव भयणी कोणीय आसा जी बरी ना, भायर तांकां सोरोंक मेळना, जाल्यार म्हाज्या व्हिडियोच्या माध्यमान हांवें तुमकां एक प्रेयर्स केल्लेले आसा तुमच्या खातीर की देवाच्या कृपेन तुमी सगळीं बेगीन सारकी जायात आनी खूद भायर सरा गणपती पळोवपाक एक दीस न्हू. आनी येस, मेन म्हणटा ते कितें सांगूंक सोदतालो तुमकां की आमी फाल्यां वयपाची आहा आमच्या एका सबस्क्रायबरागेर गणपतीक पांयां पडपाक आनी प्लस जेवणाक. हांवें ताका सांगलां स्पेशली म्हाका सासाव करून दवरा म्हणून, कित्याक हांव येतलो आनी म्हाजें फेवरेट ते. सो आमगेरूय आसा फाल्यां, पूण हांव परवां वयतलो तेंगेरूय खातलो. आनी येस, मेन म्हणटा ते म्हाका एक आमचे यूट्यूब फॅमिली आसा बारीक, पूण तेणी मदत व्हडली केल्लेली आसा. सो ती मदत घेवन हांव चड करून ते जाणटे आईगेर वयपाचो आसा न्हू गो. सो तिका ती मदत दिवया आनी बरे भशेन घरा कडेन येवया न्हू. आनी येस, परत एकदां तुमकां गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा न्हू. सेफ्टी बाबा दवरा फायर क्रॅकर्सां कडेन, परत तुमकां सांगता. आनी गाडयो घेवन धूम मचाले करूं नाका गणेश विसर्जनाक, स्पेशली फाल्यां 1.5 दिसाचो गणपती. सांबाळा मातशें न्हू. आमचो जाल्यार 1.5 दीस गणपती. आमचो 1.5 दीस गणपती. हो व्हिडियो तुमी पळयता म्हटल्यार आमचो गणपती सान म्हटल्यार आमी कितें म्हणटा तें विसर्जन करतली. आनी येस, हांव न्हू एक ब्लड डोनेशन कॅम्प करपाक सोदता आनी म्हाका न्हू तुमचे कडल्यान हेल्प जाय आसली. बेटर लोकेशन, बेटर पीपल आनी आमकां सपोर्टर्स. इफ एनीबडी इंट्रस्टेड आनी कोणीय पॉलिटिकल्स हेतून आसा जो इंट्रस्टेड आसा आमकां फुडें मदत करपाक, अशें हांव तर पर्सनली मॅसेज करीत न्हू. म्हाजे कडेन खूब जाण आहा. म्हापशेचो आमचो MLA ही इज व्हेरी गूड टू मी. ओके, म्हाजी फॅमिलीक पासून तो बरो. आनी इवन दिगंबर कामत इज व्हेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मायन, फॅमिली फ्रेंड आमचो. आनी तेका पासून सांगीत जाल्यार म्हाजें इजिली जातलें सगळें. तुमी भुरगीं यंगस्टर्स कोण फुडें सरोन म्हाका हेल्प करूंक सोदता रिगार्डींग दीस, देन इट वील बी अ बीग हेल्प. आनी कोण बाबा सोरो बिरो मारतात जाल्यार ते फुडें सोरो नाकात न्हू. तसलें नाका आमकां. आय कॅन अंडरस्टँड तुमी हेल्प करूंक सोदता, पूण दुसऱ्याचे जिवाक कित्याक फोंडान घालया. सो आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प करूंक सोदता गायज. सो म्हाका प्लीज सांगात केन्ना पळय तो. आनी प्लस म्हाका एक कॉलिब्रेशन येयल्लेलें आसा म्हाका आनी अंकिताक ह्या चॅनलाचेर. सावथ गोवान एका रेसॉर्टाचेर 2 days स्टे आहा. आनी म्हाका ते विचारताले की तुमी कितले पयशे घेतले काय म्हणून कॉलिब्रेशनाचे. हांवें ताका सांगलें हांव तुमकां आफ्टर गणेश कितें तें सांगता. म्हाका पयलीं कन्फर्म करूंक जाय वीच प्लेस, वॉट प्लेस, गूड बॅड हें सगळें आसता. हांव एकलो आहा जाल्यार म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. हांव फॅमिलीक घेवन वयता जाल्यार म्हाका प्रॉब्लम आसतलें. सो दीस इज द ओन्ली थिंग. आनी येस, म्हाजे जे भाव आनी भयण इतले मेहनत करतात खंय UK लंडन खंयसरूय. आतां एलिस्टर पळय आमचो ऑलवेज बिजी वीथ हीज वर्क. आनी हांव देवा कडेन मागता की मे गॉड गीव यू
अ लॉट सक्सेस आनी हॅपीनस अँड गूड हेल्थ. जितले माझे लोक व्हिडिओज पळयता भायरसून खबर आसा तुमकां गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा न्हू आं. आनी येस व्हेरी सून आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प करपाचे आहा गायज. सो म्हाका जाता तितल्या प्रमाणान मॅसेजी करा आनी म्हाका जाता तितलो हेल्प करपाक फुडें सरा. आनी येस मीन वायल आमी TV पासून प्रतिकागेर घेवन वयपाचो डेट हांवें फायनली फिक्स केल्लेली आसा. हांव होप करता की त्या दिसा पावस पडना जाल्यार पुरो. तुमकां खरें सांगता 2 मिनटाचो पावस पासून ती TV पिड्यार करूं शकता. खबर आहा तुमकां इल्ले उदीक पासून पुरो TV काय वॉटरप्रूफ आसना. आनी येस थँक्यू सो मच वान्स अगेन आमचे व्हिडिओज पळोवपाक लायक शेअर आनी कमेंट करपाक न्हू आं. आयज आमकां खूब कमेंट येयल्लेले आसा. हॅपी गणेश चतुर्थी विश केल्लेले आसा लोकांनी आनी म्हाका इतलें बरें दिसलें की तुमकां सांगूं शकना पळय तें. आनी येस मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओन. लायक शेअर सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. टील देन बाय बाय. आतां रातची 1:30 जाल्या. फाल्यां सकाळी फुडें उठोंक जाय 5 सुमार. बाय बाय.